सगळ्याच मेडिकल कॅम्प तुम्ही अरेंज केला रिस्पॉन्स कसा आशिल्लो लोकांचो? रिस्पॉन्स सकाळीच 8 लोक येवपाक लागल्या आणि बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. आमचे 5 पंचायतींतले सगळे पंच सरपंच आमचे झेडपी आणि तशेंच आमचे कार्यकर्त्यांनी लोकांक मदीं जागृताय केल्ली. आमी अनाउन्समेंट केल्ले, आमी लोकांक घराघरांनी पॅम्पलेट्स वाटलेली आणि त्याच प्रमाणे आमी आमचे चर्च जावं मंदिरांनी आमी ग्रामसभेक सगळ्यांक सांगलेले की तुमी जाता तितले लोकांक हे मेगा मेडिकल कॅम्पाचो फायदो घेवपा खातीर. आज आमी पळयता की ह्या हेल्थ कॅम्पान आतां जवळ जवळ 500 लोक येवन गेल्ले कडेन आनी चालू आसा. आतांच आमचे हेल्थ मिनिस्टर येवन गेल्या आनी आमचे जे कितें डिमांड आसलेले ह्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरान ते तेणी आपूण 1 म्हयन्या भितर करून दिता म्हणून सांगल्या. त्याच प्रमाणे आमी हें हॉस्पिटल हें 24/7 चालू करपाक जाय अशें म्हणलां. तेंय तेणी करून दिता म्हणलां, कारण सांजचे 5 हें हॉस्पिटल बंद जाता. तेज्या उपरांत कांय हांगासर कोण आसना. जर कोणाकूय जर मायनर कितें तरी प्रॉब्लेम आसा जाल्यार तो हांगा येवन चॅकअप करपाक शकता. जर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लागीं आसा, बाकीचें जर मेजर कितें आसा डिस्ट्रिक्टान व्हरपाक शकता. पूण हांगासर जर मायनर सुद्दां हें करपाक डिस्ट्रिक्टान वयचें पडलें म्हणून हांवें ताका सांगलें, तेणी रिक्वेस्ट मान्य करून घेतल्या. आयज आमी पळयता की हांगासर बरे स्पेशलिस्ट डॉक्टर येयल्ले कडेन आहा, वेरियस डिसीजच्या खातीर स्पेशलिस्ट डॉक्टर येयल्ले कडेन आहा आनी आमी आतां पळयता कॅन्सर डिटेक्शन खातीर डॉक्टर येयल्ले कडेन आहा. आमच्या सामान्य मनशांक हें चॅकअप केलें जावं ते मशिनरी आसता तांकां खूब खर्च आसता. जर कॅन्सर डिटेक्शन करता जाल्यार 25,000 रुपया खर्च आसता. तो सामान्य मनशाक परवडना. पूण ह्या अशा फ्री मेडिकल हेल्थ कॅम्पान आमकां ती फेसिलिटी इजिली मेळटा. गरीबांतलो गरीब सामान्य मनीस जो आसता ताका तो जेन्ना दुयेंत पडटा तेन्ना तो दोतोरा कडेन वयता आनी ताका जेन्ना की वयता तो दोतोरा कडेन तेन्ना ताका कळटा की आपणाक कितें डिसीज जाल्या, पूण तो टू लेट जाल्लेलो आसता. पूण जर अशी मेडिकल हेल्थ कॅम्प जाली आनी हितून जर आयज आमी पयलें आतां जर 2 पेशंटांक मेडिकलान व्हेल्ले कडेन आहा, तांकां खबरूच ना आपणाक कितें जालां तें. पूण आयज हांगा डिटेक्ट जालें आनी तांकां अर्जंट आतां बांबोळे शिफ्ट केल्ले कडेन आसा. सो अशे जे कॅम्पांनी खूब फायदो जाता गरिबां खातीर. एक पयशेकार लोक आसा ते आपले मेडिकल आपले चॅकअप करून घेता, पूण सामान्य मनीस दुयेंत पडटा तेन्ना दोतोरा कडेन वयता. पूण त्या खातीर हे आमच्या विश्वजीत राण्यान हें बरें एक इनिशिएटीव घेवन ऑल आमच्या मतदारसंघान गोंयच्या त्यांनी हेल्थ कॅम्प ही सुरू केल्ली कडेन आसा आनी ताचो फायदो खूब लोकांक जाता. हांव देव बरें करूं म्हणटा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत त्याच्या लिडरशीप खाली आयज आमचे हेल्थ मिनिस्टर बरें काम करता. आमी पळयता बाकीच्या स्टेटी पेक्षा आमच्या गोंयान हेल्था खातीर खुबशे आमचे फेसिलिटीज आमकां आसा. आमची हेल्थ सेंटरां पळयता आमी, जावं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां पळयता, जावं आमचे GMC पळयता, जावं आमी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पळयता. आयज त्या हॉस्पिटलान इतली फेसिलिटी मेळटा. आमी थंय गेल्यार आमकां दिसता की आमी खंय तरी एक बऱ्या हॉटेलान येयला अशें क्लीन दिसता सारकें. बाकीच्या स्टेटीन जेन्ना आमी पळयता तेन्ना आमी तेज्या पेक्षा आमच्या गोंयान खुबश्यो अश्यो फेसिलिटी आसा. आयज आमी पळयता आमी एक गरीबांतलो गरीब मनीस जर प्रायवेट हॉस्पिटलान ताका जर ट्रिटमेंट घेवपाक जाय जाल्यार ताका त्या DSS कार्डा अंतर्गत तो 4 लाख रुपया सुद्दां खर्च करून आपले ट्रिटमेंट करपाक शकता. हे सगळे फेसिलिटी आमच्या गोंयान आमच्या डबल इंजीन सरकारा खातीर आमकां मेळिल्ले आसा. आमचो विकास बरो जाता आनी तुमी सगळ्यांनी पळयला कडेन आसा. हेज्या पयलीं अशें आमकां फेसिलिटी मेळनासली. आज बऱ्यो बऱ्यो स्किमी सुद्दां ह्या आमच्या सरकारान केल्या. लोकां खातीर, बायलां खातीर, जाणट्यां खातीर आमी पळयता दिश्टी पडटा. आनी जो डेव्हलपमेंट पळयता आमी तोय आमी दिश्टी पडटा. त्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा आमचे विश्वजीत राणे हेल्थ मिनिस्टरान हे मेडिकल कॅम्प आयोजीत केल्या बद्दल. आनी आमचे सगळे कार्यकर्ते BJPचे, आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर, आमचे जे सरपंच, डेप्युटी सरपंच, आमची महिला हेंच्यांनी खूब अवेरनेस करून आयज हे लोकांक हांगासर हाडले कडेन आसा आनी ताचो फायदो आमच्या ह्या नावेली मतदारसंघाच्या आमच्या भावांक मेळटा. देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांचे.